कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, येवकार गोमंतक टीव्ही वयल्या खासा कावळी सगळ्यांचे स्वागत असा। आज आम्ही भासाभास करतले गोमंतकाचे एडिटर डायरेक्टर राजू नाईक हांच्या लागी। सर नमस्कार। नमस्कार। म्हाका एक सांगा की गोमंतकान एक आयतारचो जो पेपर आसलो तातून एक सनसनाटी बातमी दिली। गोवा विद्यापीठान कितें चल्ला हाचो पंचनामो करपी ती बातमी आशिल्ली। एका प्राध्यापकान पेपर चोरले, केमिकल चोरली आणि ही गजाल व्हीसीक कळली, पण सगळे पाडोपाचो चोरपाच्या नावान पेपर चोरले कितें गजाल ती? नाही, पहिली गजाल म्हळ्यार अशें की हे युनिवर्सिटीन जे पळय कितें चल्लां न्ही बेबंदशाही, ताजे फक्त एक हिमनगाचें एक टोक जे लोकांक दिसता ताजेर आमी उजवाड घालो आनी आमी त्या आयतार ताजेर पूर्ण उजवाड घालपाचे आसात परतून। हय, सो हें प्रकरण अशें की युनिवर्सिटीचे प्रोफेसरांचे लागेबंदे आसतात। आतां कांय स्ट्रिक्ट नेम आसात पेपर कशे तयार जावचे, पेपर तयार जातकीर ते खंय दवरचे, पेपर तयार जातकीर हे पेपर दवरपाचे भायर कशें काडप, लोकांक कशें हाजे खातीर कमिटी आहात, नेम्स आहा, कशेंच तरेचे ना। कोणीय कोणाचे लॉकर उगडटा, पेपर काडटा, पेपर ते आपल्याक जाय तांकां दिता। ह्या प्रकरणान तर एक एसिस्टंट प्रोफेसराचे एक गर्ल स्टुडंटा कडेन संबंध आशिल्ले। ताणें ताका पास करपा खातीर जें बरें शिकना पास करपा खातीर कितलेशे प्रोफेसरांचे कॅबिनांतली डुप्लिकेट चावी वापरून कॅबिनां उक्ती केली, तांचे खंय कपाटां तपासली, कंप्युटर तपासले आनी क्वेश्चन पेपर पळयले। एका प्रोफेसराचे कॅबिन उगडटना ताका स्टाफान पळयलो, ज्याचे कॅबिन आशिल्लें ताका कंप्लेन केली, ताणें तक्रार केली। आतां ताजेर खंय दबाव आयिल्लो, पण ताणें प्रकरण धसाक लागपा खातीर प्रयत्न केले आनी पूर्ण तो सामको फर्मली स्टँड जालो, उबो रावलो। तेन्ना त्या प्रोफेसरान खंय ताका मेसेज धाडून प्रकरण ना आपण माफी जाली अशें केलें। आनी हें प्रकरण जेन्ना पळय तांच्या विभाग मुखावेल्या कडेन पावलें तेन्ना ताणें तातूंत भितर सामील जावन हें प्रकरण धापपाचो प्रयत्न केलो। हें कशें कळटा? कारण जेन्ना कोणी दुसऱ्याची पळय जेन्ना कॅबिन उगडटा, इट्स ए क्रायम। एक्झॅक्टली। हांवें आतां हें प्रकरण छापून येतकीर युनिवर्सिटीचे कितलेशे प्रोफेसर्स आनी आदले व्हीसी तांचे कडेन उलयलो। एक प्रोफेसर दुसऱ्या प्रोफेसराचे कॅबिन उक्ते करू शकता काय कितें? उक्ते करू शकना। इट्स ए क्रायम, हो गुन्हो नंबर 1। नंबर 2, केन्ना ते कॅबिन उक्ते करू शकता तो? जेन्ना जॉयंट प्रोजेक्ट घेवन 2 प्रोफेसर काम करतात। पण त्या प्रोफेसराक खबर आसपाक जाय न्हू? सारकें। जॉयंट प्रोजेक्ट असतात, ते दोघी जाण काम करतात, दोघी जाणांच्या संगनमतान तो त्या प्रोफेसर वता, दोघी जाणां चावी असतात। एकदा तो म्हणटा खरेंच केमिकल आसूं शकतात, काही रिपोर्ट आसूं शकतात, ते तुमी संगनमत म्हणजे ताका कळटा तेन्ना तो त्याची परवानगी घेवन रुमान वता। हांगा व्हीसीन काल कुलगुरू हरिलाल मेनन हांणी काल सामके फटास मारल्या की सेंग ते की ना थंय कॅबिनान ताज्या केमिकल दवरिल्लें म्हणटा काडपाक गेला। रे व्हीसी अशे तरेचे जे पळय चोरी आनी अशे तरेच्या दुसऱ्या कॅबिनान वचपाचे जे पळय कितें वायट कर्तुबा ताका आतां मान्यता दिता। त्याच व्हीसीन पयलीं जे सांगिल्लें आपणाक हे गजाल काय खबरच ना, आपण मागीर वचून पळयता, इन्क्वायरी करता। ही फट गजाल, ही फट इतल्या खातीर गजाल हांवें परत चवकशी केल्या। हो व्हीसी जातकीर सगळ्या डिपार्टमेंटान भोंविल्लो। तो जेन्ना फिजिक्स डिपार्टमेंटान गेलो थंय ताणें हें सांगलें सगळ्या प्रोफेसरां मुखार की आपल्याक खबर आहा हांगा एक अशी केस जाल्या। सो आजर ताका खबर आसली सप्टेंबरान हें प्रकरण जाल्लें, जेन्ना व्हीसी त्या डिपार्टमेंटाक भेट दिली तेन्ना हें ताका खबर आशिल्लें आनी हें ताच्या कानार घाल्लें। आजवर तसो की ज्या प्रोफेसराचें कॅबिन उगडून तो भितर सरलो ताणें भितर कितें केलें कळ्ळें तुका, हाजे इन्क्वायरी तेन्नाच जावपाक जाय आशिल्ली। कारण हे सिरियस मॅटर, हो ही एक गुन्हेगारी कर्तूब। सारकें, गुन्हेगारी कर्तूब जाता तेन्ना 2 गजाली जातात फटास युनिवर्सिटीन भितर। अशे कांय नेम आसात। जो पळय तो प्रोफेसर आहा तो कंप्लेन करता हेड ऑफ डिपार्टमेंट रजिस्ट्रारा मेरेन वता। रजिस्ट्रार इमिजिएटली ही गजाल वायस चान्सलराच्या नजरेन हाडटा। आतां हे सगळे 3 प्रक्रिया जाल्यो अश्यो की ज्या प्रोफेसराच्या कॅबिनान भितर सरलो ताका डावट मारलो, कारण आपलो ताणें पेपर चोरलो म्हूण डावट मारलो। ताणें
कारण ताका खबर आसा आपल्या वर्गान कोण भुरगे आहा ती कितली शिकता. युनिव्हर्सिटीन काय 50 भुरगे एका वर्गान नासता, सामके कमी आसता, 10-12 चडांत चड 20 भुरगे आसतात. तांकां प्रत्येक भुरग्या त्या नांवान वळखता, परफॉर्मन्स खबर आसता. कारण अशी प्रकरणां हाजे पयलीं जाल्यांत. हळू मार्क बदलपाचे बी तेन्ना प्रोफेसराक लागलें की कोण तरी मार्क बदलल्या भितर येवन कळ्ळें तुका. सो अशे तरेचे जेन्ना कर्तूब घडटा तेन्ना VC हॅज टू बी अलर्ट. सारकें. कुलगुरू कुल सचिव मोठो म्हणून एक दखल घेवपाची इमिजिएट. कारण कशें आसता की VCक ताबडतोब हें लक्षात येवन VCन अशे प्रकार बाकीच्या डिपार्टमेंटान जातात. आयज तो म्हणटा की फॉर्मल कंप्लेंट ना अशी उत्तरां तो कशी दिवं शकता. आपल्याक पेपर फुटले पूण फॉर्मल करप ना. म्हाजे इन्फॉर्मेशन प्रमाण आमी काय संशोधन संस्था चलयनात, आमी काय पोलीस न्ही, आमी काय गुप्तहेर न्ही, आमी पत्रकार. आमी लोकां कडेन उलोवन सरसकट जे पळय कितें मतां आसात ती घेतात. त्या प्रोफेसरा कडेन हांव उलयलां स्वता आनी आमी जे पळय कितें संशोधन केलां तातूंत भितरल्यान हें पूर्ण प्रूव जाता. त्या प्रोफेसरान आपल्या हेडाक सांगिल्लें की आपल्याले रुमान तो भितर घुसला. आतां रुमान जेन्ना भितर घुसला म्हणून जेन्ना कोण कंप्लेन करता तातूंतल्यान परत स्पश्ट जाता की जेन्ना तो घुसता ताच्या 1 दीस किंवा 2 दिसा नंतर तो कंप्लेन करता तो घुसला. जर केमिकल जर ताच्या मर्जीन जर काडिल्लें जाल्यार तो केन्ना कंप्लेन करपाचो न्ही. सारकें. ज्या अर्दी कंप्लेन जाल्या त्या अर्दी केमिकलाच्या परस ताजे देबाज ताजे परत चड वायट अशें कर्तूब थंय जालां. कर्तूब कितें जावंक शकता. पेपर फोडप बाकीच्याय प्रोफेसराक ताणें केलां आसतलें. ते पेपर व्हरून त्या चलयेक किंवा आनीकय कांय लोकांक दिले आसतले. कारण सदांच अशें जाता. हांवें एक गजाल पळयल्या. जेन्ना एक भुरग्याक जेन्ना पेपर फोडून एक प्रोफेसर दिता न्ही तो आपल्या पुरतें दवरना, आपल्या कडेन 2 मैत्रिणी तांकां दिता. हें जाता म्हणून म्हाका दिसता अशें की त्या वेळार ते पेपर लीक प्रकरण फक्त एका विद्यार्थी पुरते उरून आसतलें. ते आनीकय प्रकरण थंय जालां आसतलें. आनी त्या सरसकट फिजिक्स डिपार्टमेंटान तेन्ना ज्या सप्टेंबरान जेन्ना हे पेपर फुटली तेन्ना म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणाचेर पेपर फुटलो. पण दाबपाक कितें सोदता भायर येवपाक कितें ताका एक 2-3 अर्थ हांवें स्वता काडले अशें की कितें जालां की ह्या VCचे विरुद्ध एक डिस्कंटेंट एक असंतोष युनिव्हर्सिटीन आसा. कारण तो खंय परत म्हणत आसा की आपल्याक गव्हर्नराचो सपोर्ट आहा. दोगूय केरळचे म्हणून. दोगूय केरळचेच न्ही तर तो खंय ताणें एक्झिक्युटीव कमिटीचे मिटिंगेन म्हणला आमी एके गांवचे म्हणून. अरे सो आपल्याक गव्हर्नराचो काय प्रॉब्लेम ना अशे तरेन तो सतत सांगता. ताचे ब्लेसिंग आपणाक आसा अशें म्हणून ताणें एक दरारो निर्माण केला, एक भिरांतेचें वातावरण निर्माण केलां. तो खंय ताजे बद्दल सगळे लोक उलयतात की तो दहशत माजयता. कशें युनिव्हर्सिटी सारक्या लेवलान न्ही एक फ्री एटमॉस्फियर आसचें पडटा. फ्री एटमॉस्फियरान विद्यार्थी शिकतात. युनिव्हर्सिटी कित्याक म्हणप विश्व विद्यापीठ म्हणजे एक विश्व हें कित्याक त्या भुरग्याच्यो जे पळय कितें वातावरण आसा ताका एक मुक्त वातावरणान ताका शिकपाक मेळपा, प्रोफेसरांक संशोधन मुक्त वातावरण करपाक मेळपा. आनी हें वातावरण जें पळय आसा शिक्षण आनी एकूण समाजाच्या वाडी खातीर एक पोशक ऑटोनॉमी दितात. म्हणून ऑटोनॉमी आसता. म्हणून पयशांची तांकां फिकीर करपाची नासता. म्हणून गव्हर्मेंट सुद्दां इंटरफियर करपाक शकना तांचे भितर. पूण त्या ऑटोनॉमीचो जर VC अशे तरेन वापर करता की मुस्कटदाबी करप विद्यार्थ्यांची जालीच, प्रोफेसराची मुस्कटदाबी की तांचे ही अशी सिरियस कंप्लेन वयर मेरेन येवप ना, ते एक्झिक्युटीव कमिटी मेरेन पावप ना. पळय लक्षांत दर जे कितें घडटा ते एक्झिक्युटीव कमिटीन भितर तुमी हें मांडपा जाय की अशें तक्रार येयल्ली अशें जालें आनी गरज जाल्यार पुलीस कंप्लेन दिवप. सारकें. पूण हें सगळें करपाक तो कित्याक जालो ना. कारण आतां नॅक कमिटी येवपा. आतां असो एक आरोप आसा की पयल्या नॅक कमिटीन तांकां पळय प्लस पळय जें कितें नामांकन मेळिल्लें तें सुद्दां खंय फटीचें. कारण बॉम्बे युनिव्हर्सिटींतल्यान जे पळय नॅक कमिटी आयिल्ली तातूंत भितरल्याच एका मनशाक हाणें परत एक्झिक्युटीव कमिटीचेर घालो. अशें तरेच्यान घालपाक मेळना. नॅक कमिटी हें जालें ना एक्झॅक्टली. सो अशें तशें क्लॅश करून ताका घालून ताजेर खंय एक्शनूय जाल्या. सो फाटली तुमची नॅक कमिटीची तुमकां जें पळय नामांकन मेळिल्लें तेंय कॉन्ट्रोवर्शियल. मोदी तेणें रिक्रुटमेंट रूलूय बँड करपाचो प्रयत्न केलो. एक्झॅक्टली. न्ही खूब गजाल जाल्या ह्या वेळार पळय. आतां युनिव्हर्सिटीची पळय जी एक्झिक्युटीव कमिटी आनी वेगवेगळ्यो कमिटी आहात तातूंत भितर खंय केरळायटांची संख्या प्रचंड वाडल्या. गोंयान कोणूच ना. एक जालें. नंबर 2 एक म्हत्वाची गजाल की हे जे पळय कमिटी एक्झिक्युटीव कमिटी ताजेर एक्सपर्ट येवपाक न्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले. थंय खंय एकलो ज्युनियर लेक्चरर सुद्दां अपॉयंट जाला. कारण तो केरळायट. आतां म्हाका एक सांग, तुका हांव एक प्रश्न करता. अभी तुवें बी पत्रकारितेच्या क्षेत्रांत खूब वर्सां आसा. आमचो एक गोंयचो फुडारी राजेंद्र आर्लेकर हो केरळाचो राज्यपाल म्हणून अपॉयंट जाला. सो म्हणटकीर अर्ज जालो की केरळाच्यो सगळ्यो युनिव्हर्सिटी ताजे अंडर आयल्यो. तो गोंयकार थंय तांचे एक्झिक्युटीव कमिटी घालपाक शकतलो. एक मनशाक घालूंक दिवचे ना ते सगळे लुंगी उठयतले आनी मारपाक घेतले आमकां. एक्झॅक्टली.
सो जे केरळाक जावंक शकना ते तुम्ही गोंयांत सहज करतात. युनिव्हर्सिटीन दहशत निर्माण करतात, युनिव्हर्सिटीन लुंगीचे राज्य निर्माण करतात, युनिव्हर्सिटीन भितर इतली दादागिरी करून अशे तरेची प्रकरणां तुम्ही लीप करतात कारण तुमकां कसलो तरी नामांकन जाय आनी आपूण कॉन्ट्रोवर्सीन येवपाक जायना म्हणून, आपल्याचेर वायट कसलो तरी दाग लागपाक जायना म्हणून. आनी इतले करून तूं शिक्षण क्षेत्रांत भितर युनिव्हर्सिटीक भितर पेसान घालता, युनिव्हर्सिटीचें नांव पेड्यार करता. ही अत्यंत शेमफुलनेस न्ही. आमी आयतारच्या पेपरान त्या प्रोफेसराचें नांव घेवंक नाशिल्ले, पूण मागीर जी सस्पेन्शन ऑर्डर काडली व्हीसीन तेतून प्रोफेसर प्रणव नाईक म्हणून एक मनीस सस्पेंड केला अशें ऑर्डरीन म्हटलां. काशिनाथ शेटये आनी इतरांनी जी तक्रार पुलीस तक्रार केला तातूंतय त्या प्रोफेसराचें नांव आयलां. आतां व्हीसीन फॅक्ट फायंडींग कमिटी म्हणून 3 जाणांची कमिटी नेमपाचें एक हें केलां. हेचे कडेन तुमी कशें पळयतात? पळय आतां गजाल अशी की 2 गजाली आमी तातूंत नांव घेवं नाशिल्ले बरोबर, पण समाज कार्यकर्ते काशिनाथ शेटयेंची पळय तक्रार केली तातूंत ताचें नांव आशिल्लें आनी ताणें इतलें काशिनाथ शेटयेन इतलें म्हणलां की एक राजकारणी ताका प्रोटेक्ट करता. आतां कोण राजकारणी म्हाका खबर ना. ताणें पार्सेकार जे पळय थंय 7च म्हयने काम केल्लें आनी त्या भायर तो फोंड्या एका राजकारण्याच्याच कॉलेजीन भितर 7 वर्सां काम करता. पूण म्हाका दिसना हातूंत भितर राजकारणाचो तसो हस्तक्षेप आसा म्हणून. पूण हातूंत भितर जे पळय कितें सिरियस जे पळय कितें गैरव्यवहार म्हणटा तसो किंवा निश्काळजीपणां व्हीसीच्या हातांतल्यान जाल्यात ती अशी की 3 सदस्य कमिटी तुज्याच अंडर लोक अपॉयंट करतात, हातूंत भितर तूंच इनवॉल्व आहा. सारकें प्रकरण धापून उडोवपान भितर फिजिक्स डिपार्टमेंटाचो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आहा, प्रकरण धापून उडोवपा खातीर कुल सचिव रजिस्ट्रार इनवॉल्ड आहा आनी तांचेर परत शेक घालतलो तेन्ना व्हीसी. तुम्हीच इनवॉल्ड, तुम्हीच एक कमिटी काडटात, तुम्हीच ते प्रकरण आतां 48 वरां भितर ते मागतात. हें चूक न्ही. इक्विवलंट किंवा तेचे वयलो कोणतरी हांव अशी अपेक्षा करता अशी की जेन्ना अशे तरेची कमिटी जाता तेन्ना तातूंत भितर स्वाभावीकपणान कोण तरी एक्स जज आनी एक पोलीस ऑफिसर इतल्या खातीर जाय तातूंत थोडो इन्व्हेस्टिगेशनाचो भाव आसा. कारण पळय लक्षांत धर जे पळय प्रोफेसरान कंप्लेन केली की आपल्याले कॅबीन उगडून तो भितर आयला हें आपणी पळयलां तेन्ना भितर कितें जालें हातूंत भितर थोडें एक इन्व्हेस्टिगेशन येता. ताणें त्या चलयेक किंवा आनी कोणाक जेन्ना ते पेपर पावयले थंय इन्व्हेस्टिगेशन येता की ते चली इतले ते फेल जाताले, सारकें काम करना, त्याच एग्जामीक ताणें एकदम कशें केलें. सो हे पेपर ताचे कडेन पावले जाल्यार ते खंयच्या स्वरुपान पावले, ताणें मोबायला वयल्यान ते फोटे काडून ताका धाडले काय कितें, हें सगळें रिकॉर्ड मेळटा. हातूंत भितर थोडो पुलीस इन्व्हेस्टिगेशनाचो भाग आसा. जज इतल्या खातीर जाय कारण ती चवकशी निकोप आनी निपक्षपाती जावची हाजे खातीर जावपाक जाय. तातूंत भितर एक एज्युकेशनिस्ट येवपाक जाय, तातूंत भितर एखादो माझी व्हीसी आसूं शकता आनी तातूंत भितर जाय म्हळ्यार कोण जाणा, कारण गोवा गव्हर्मेंटाचो इंट्रस्ट तातूंत आसा, कारण विद्यापीठ ना म्हणटा तरी गोंयचें नांव लायता. सो तातूंत भितर एज्युकेशन सेक्रेटरी किंवा हायर एज्युकेशन डायरेक्टर अशे तरेचे 3 ते 4 लोक हे कमिटीन आयले शिवाय खरें फॅक्ट फायंडींग जावचेंच ना. आनी 48 वरां भितर कितें करतले त्या प्रोफेसरा वचून विचारतले, कितें विचारतले सांग, तुज्या कॅबिनान तूं घुशिल्लो तुवें पळयलां, हय ताणें सांगलें आपूण पळयलां, ताणें कितें नासधूस केल्लें, हय ताणें कितें केल्लें, मागीर कितें जाल्लें, तो कित्याक उलयतलो, कितें जाल्लें म्हूण सांगपाक, हें तुमी इन्व्हेस्टिगेट करपाक जाय. कारण ज्या युनिव्हर्सिटीन भितर व्हीसीची आनी ताका वरदहस्त राज्यपालाचो आसा थंय कोण उलोवपाक शकपाना. सारकें, कारण ऑलरेडी व्हीसी सांगता न्ही आपल्याक म्हणटा प्रोफेसर तूं कंप्लेंट कित्याक दिवं नाशिल्ली रायटींग, तो म्हणटा आपूण दिल्ली पूण लिखन आमचे कडेन ना म्हणटात ते. सारकें, तो म्हणटा की कशें आसता की इमिजिएटली जेन्ना कितें घडटा तेन्ना तो हेड ऑफ डिपार्टमेंटाक तोंडार सांगता न्ही की अशें अशें जाल्लें, आनी मागीर ते जेन्ना सांगता नाका रे प्रकरण धांपून उडय रे, तर युनिव्हर्सिटी सारके लेवलाचे, कारण तांकां संशोधन करपाचें आसता, शिकपाचें खूब गजाली आसतात, ह्या कटकटीन भितर कोणाक बसपाचें नासता. सो खरें म्हळ्यार बरे नजरेन तेन्नाच व्हीसीन ताका येवन लागीं घेवन विश्वासान हें विचारपाक जाय आशिल्लें. लक्षांत धर हें इतल्यार सोपना. जो लेक्चरर किंवा जो एसिस्टंट प्रोफेसर आपल्या गर्लफ्रेंडाक किंवा आपल्या फ्रेंडाक मदत करपा खातीर पेपर फोडटा तो आनी 20 वर्सां युनिव्हर्सिटीन काम करपाचो आहा. तो फाल्यां तो रिटायर जावन घरा वचना, तो आनी 20 वर्सां आसतलो. जो एकदां अशे तरेचे चुको माल प्रॅक्टीस करता तो फुडाराकय करतलो, पोसले जाल्यार तो करीत रावतलो. सो इट्स शेमफुलनेस अशे तरेचो भुरगो जो 20 वर्सां रावतलो थंय ताका दवरप हें चूक.
आतां कितें करपाक जाय? नाही पहिली गजाल आता करपाक जाय म्हणटा ताका सस्पेन्शन केलो तो एक बरो केलो. जो कांयच जावना म्हणटालो तो VC ताका सस्पेंड करता बेटोच, आनी ताणें तेय वापरला ना जंय धुंवरात थंय कितें तरी उजो लागिल्लो आसता म्हणून कळ्ळें तुका. सो हाजो अर्थ की जे म्हणजे VC भितरल्यान खबर आहा हें प्रकरण कितें जालें तें. सो तें सत्य येतलो जाल्यार म्हाका दिसता प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी हांवें सांगलें तशें गोवा गव्हर्मेंटाक कन्सल्ट करपाक जाय ताणें. आनीक हे सगळे एज्युकेशन क्षेत्रांतले 1-2-3 लोक जे तटस्थपणान काम करताले येता येवपाक जाय. आपल्या जे बगलबच्चे ते 3 सदस्यीय कमिटीन भितर आयले म्हणून इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. पूण हे प्रकरण इतल्या पुरतेच मर्यादीत वतलें की आनी कितले प्रकरणां भायर येतात? म्हजे कोतान हाका हें सगळें युनिवर्सिटीचें पळय जें कितें युनिवर्सिटीची पळय ज्या पद्दतीन चलता न्ही ताजेर हें उजवाड घालता हें प्रकरण. हें फक्त एक प्रकरण न्ही, आमकां जे वेगवेगळे जे पळय कितें संदर्भ वेगवेगळ्या खात्यां विशीं मेळ्ळ्यात ते अशेंच आहा की खुबश्या खात्यांनी वेवस्थीत काम चलना. खुबश्या विभागांनी फक्त चलयोच आसात, तांकां तें प्रोटेक्शन ना. अशे तरेचे सेक्शुअल हॅरेसमेंटाच्यो तक्रारी हाजे पयलीं जाल्यात, त्यो पालोवपाचो प्रयत्न जाला. आनी त्या विभागांतले प्रोफेसर एकठांय जावन आपल्या प्रोफेसराक प्रोटेक्ट करतात. इतले तरी म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां की गर्ल स्टुडंट चड आशिल्ल्या एका विभागान तर चलयो डिप्रेशनान गेल्यात. सो ह्यो गजाल सिरियस. आनी युनिवर्सिटीचो जो पळय कितें कॅरेक्टर आसा प्रवृत्ती ताजेर उजवाड घालता. आनी युनिवर्सिटी आमची ल्हान, सो अशे तरेचे प्रायव्हेट युनिवर्सिटी येता आनी दुसरे गव्हर्मेंटूय 2 युनिवर्सिटी फ्लोट करपाचे. म्हाका एका प्रोफेसरान आज सरळ सांगलें गोंय युनिवर्सिटीचें नांव पळय सरकार जी युनिवर्सिटी चलयता ती कितली वायट म्हणून खाजगी युनिवर्सिटी सरकारा कडेन वचनाकात. सो तुमचें शिक्षण खाजगी युनिवर्सिटी लागली सारकें. आनी आतां तर 5 काय 6 युनिवर्सिटी प्रायव्हेट येवपाचे आहात. गोंयांत तांकां दुकानां घालपाक परवानगी ऑलरेडी मेळ्ळ्या. अशा परिस्थितीन गोंयच्या जागे दिता तांकां. हय, गोंयचे एकमेव विद्यापीठाचें नांव जाता तितलें खराब करप आनी तें मागीर हे सोडून वतले सगळे न्ही. केरळान ते कित्याक रावतले गोंयांत? सारकें गोंयकारच रावतले गोंयांत. सो अशे तरेन जर खाजगी जर कॉलेजी येवपाक लागल्यो, खाजगी जर युनिवर्सिटी जावपाक लागल्यो जाल्यार गोंयचें नांव आनीक पेड्यार जातलें. सो म्हाका दिसता खूब तटस्थपणान आनी अभ्यासान ह्या प्रकरणाचेर पळोवपाक आनी गोंय सरकारान पळोवपाची गरज आसा. आमी जाणात की गोंय सरकारान इंटरफियर जावपाक जायना, पूण हाजेर म्हजे कोतान जाय जाल्यार सीएमान फाटीं तांचो जो ग्रेड आसा ती कमी जायत वयता म्हणून हुस्को उक्तायल्लो पब्लिकली. सारकें सीएमान उक्तायला सारकें. आनीक गोंय युनिवर्सिटीन भितर हाजे पयलीं खुबदां विधानसभेन चर्चा जाल्या. हांव जाणा, हांव इतले वर्सां कवर केला. राणे आसतना ताणें सांगलें ना ते ऑटोनॉमस बॉडी. पण म्हजे कोतान जेन्ना युनिवर्सिटी एज ए होल तिज्या एकूण कामकाजा संदर्भान तिज्या कॅरेक्टरा संदर्भान ती जशें फंक्शनींग करता वळख न्ही ती सामकी त्या ताजे संदर्भात जेन्ना प्रश्न उपस्थित जातात न्ही ताजेर एक सर्वंकश चर्चा विधानसभेन अपेक्षीत आसा अशें हांव मानता. फक्त व्यक्तिगत आरोप करून न्ही पूण सारके बरे तरेन चर्चा करून विधानसभेन जावपाक जाय. आनी इतलेंच न्ही की आमी जेन्ना विद्यार्थी आशिल्ले तेन्ना आमकां हे सगळे प्रश्न लागताले. तेन्ना युनिवर्सिटी जावचे खातीर आमी आंदोलन केल्लें. आमी जेन्ना विद्यार्थी चळवळीन फक्त एक पोस्ट ग्रॅज्युएट सेंटर आशिल्लें एक्झॅक्टली. सो आमी ज्या आमचें रक्त आटोवन जें आंदोलन करून जेन्ना विद्यापीठ मेळयतात तें विद्यापीठ बरें चलचें हें पळोवपूय आमचें काम. सो विद्यार्थी चळवळी ABVP आसा, गोवा फॉरवर्डाची आसा, NSUI आसा, तांणी खरें म्हळ्यार एक सगळ्यांनी एकठांय येवन गोंय युनिवर्सिटीचेर शेक आसचो, गोंय युनिवर्सिटी कशी चलची, गोंय युनिवर्सिटींतले हे जे कितें पाडे जें कितें चल्लां काम ताका आळो घालचो हाजे खातीर कितें तरी एक आंदोलनाची गरज आहा म्हाका दिसता. आनी विद्यार्थीच चलोवंक शकतात कारण विद्यार्थ्यांचो फ्युचर ह्या युनिवर्सिटी कडेन संबंदीत आसा. सारकें. कारण फाल्यां जर अशे तरेचें नांव जर देशभर पावलें की ह्या युनिवर्सिटीन अशी सगळ्यो भानगडी जातात आनी तांकां प्रोटेक्शन तांकां भायर ह्या भुरग्यांक भायर कोण घेवचो ना. गोंय युनिवर्सिटी म्हणटा कितें ब्लॅकलिस्ट करता. तुमी अशें मॅनिप्युलेशन करून पास जाता म्हणटा. एक्झॅक्टली. सारकें. सरकारान सगळें पळोवपाची गरज आसा. सरकारान इंटरफियर जावपाची गरज आसा. सरकारान हस्तक्षेप करपाची गरज आसा. सरकारान जाता तितले बेगीन हे युनिवर्सिटी संदर्भान एक व्हायट पेपर काडचो अशें अशी अशी सामकी गरज आसा. तातूंत भितर एक्सपर्ट्स घालचे. आमचे कडेन पिटर डिसोजा सारको मनीस आसा जाणें देशभरांतल्या आनी इंटरनॅशनल युनिवर्सिटीन काम केलां. तो हांगा चॅर म्हणून सुद्दां कांय बशिल्लो. ताजे सारको मनीस आमचे कडेन बेस्ट एज्युकेशन सेक्रेटरी प्रसाद लोलयेकर ताका गोंयचे बद्दल कळवळो आसा. आमचे कडेन फाटीं सतीश शेट्टी हे धरून कांय बरे लोक VC जावन गेल्यात ते तांकां कन्सल्ट करपाची गरज आसा. ह्या सगळ्या लोकांक घेवन एक व्हायट पेपर की बाबा युनिवर्सिटी जाग्यार कशी घालची
ह्या संदर्भात म्हाका दिसता आतां एक सिरियस थिंकींग ऑल गोवा लेवलाचेर जावपाची गरज आसा. कारण हे फक्त आमी पळयतात तें उक्ताडा आयिल्लें एक बारीकसो हिमनगाचें एक टॉक कळ्ळें तुका, जें भायर दिसता, भितर ताजो सामको भेसूर चेहरा सामको भितर आसा आनी तो वायट 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 आनी वायट. सो जर चलयो भुरग्यांक जर ह्या युनिवर्सिटींतल्या कांय वर्गान कांय प्रोफेसराच्या अंडर जर शिकपाचें नासता, तांकां तांचे इलेक्टीव टॉपीक घेवपाचें ना जाल्यारूय सिरियस गजाल. युनिवर्सिटींतली सेक्शुअल हॅरेसमेंट कमिटी जी आसा ती कितें करता, प्रोफेसर असले हाजेर ओग्गी रावन बसल्यात काय कितें, आनी ते ओग्गी बसले जाल्यार कितें खंयचे भयान ते बसल्यात, तांकां युनिवर्सिटी चड बरी जावची आनी बरी खुली जावची हाजे खातीर कांय आसतना विद्यार्थी आक्रमक जावन ताणें हें सगळें उक्ताडा हाडून युनिवर्सिटी बऱ्या पांयाचेर उबी जावची ही तांची जबाबदारी न्ही. आतां रजिस्ट्रार गोंयचो आहा सद्या सामकें सुंदर धुरी, तेणें व्होकल जावपा जाय, ताणें हे प्रश्न सरकारा कडेन मांडपा जाय. आमचे कडेन हायर एज्युकेशन डिपार्टमेंट आहा, तें कितें करता, हायर एज्युकेशन डिपार्टमेंटान हो प्रश्न सरकारा कडेन मांडपा जाय न्ही वचून, की बाबा हे आमचे कडेन हें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां. कारण म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळटा तें अशें, हायर एज्युकेशन डिपार्टमेंटान जो एक अधिकारी आसा जो युनिवर्सिटी पळयता, हायर एज्युकेशन वेगवेगळे लिंक ऑफिसर, त्या लिंक ऑफिसरा कडेन ऑलरेडी कंप्लेन आयिल्ली की त्या प्रोफेसरान एसिस्टंट प्रोफेसरान पेपर चोरून हे चलयेक दिल्यात, अशे तरेची कंप्लेन आयिल्ली. पूण ते इंटरफियर करनात, कारण कितें जाता, VC आयकून घेना अशें म्हणून आयकलां. VC ना म्हणटा आमी गोंय सरकार आपल्याक लागना, आपल्याक लागता राज्यपाल सारकें. मागीर ते ऑटोनॉमीचो एक फायदो किंवा गैरफायदो म्हणून येता. एक्झॅक्टली सारकें. तुमच्या वांगडा भासाभास केली, हो सगळो विशय तुमी सुटावो करून सांगलो. तुमकां देव बरें करूं. नमस्कार. नमस्कार.